आता आमची जी युवा पिढी आसा त्यांच्या खातीर तुमकां कितें दिसता तेंच्यांनी कितें करचें हे आता आमचे जे अर्बनायझेशन चल्लां ती झाडां कापप चल्ल्या तांकां कितें एक तुमी मेसेज दिवं शकता कितें करूं शकता ते नेचरा कडेन येवपाक कशें आसा की हे डेव्हलपमेंट हो काळानुरूप जावंकूच जाय पूण तो करता आसतना मूळ जी तत्वां आसा निसर्गाची जी आमची बांदिलकी आसा ती आमी जपपाकूच जाय झाडांच्या संवर्धन कमीत कमी झाडां कापप जास्तीत जास्त झाडां लावप आणि खंयचीय डेव्हलपमेंट करता आसतना निसर्गाची कमीत कमी हानी कशी जातली मागीर ते रस्ते करता आसतना आसूं फॅक्टरी घालता आसतना आसूं निसर्गाची राखण चडांत चड कशी जातली ह्याचेर आमी लक्ष दिवचेंच पडटलें कारण दिसान दीस आमचें ग्लोबल वॉर्मिंग वाडत आसा ताका लागून पावसाची अनिश्चितता आसा पडटा तेन्ना भरपूर पडटा ना जाल्यार अजिबात ना हे जे कितें निसर्गाची ढवळाढवळ मनशाची जाल्ली आसा त्याचे परिणाम जाल्लो आसा त्यामुळे नवीन पिढीन तर निश्चितपणे याचो अभ्यास करचो आणि जे आमच्या जाणटेल्यांनी काही तत्वां घालून दिल्लीं आसा पयलीं की ते करताले विकास हो चलत येयल्लो आसा पूण तो करतना निसर्गाक तें रक्षण करून आमी विकास करप हें आमी लक्षांत घेवचेंच पडटलें सारकें एकदम आणि म्हाका दिसता जेन्ना संजय सर म्हणटा निसर्ग तेन्ना फक्त झाडां पेडां येना भितर सगळीं जनावरां पाळीव जनावरां सगळीं येता जी थंय रावतात आणि जितले जे पक्षी आसा हांगासर इतल्या पक्ष्यांचो आवाज येता आणि इतल्या जनावरांचो बारीक बारीक किड्यांचो आवाज येता आणि इतलें बरें दिसता कित्याक आमची जी नॅचरल फ्रिक्वन्सी आसा एज अ ह्युमन बींग ती हांगा येवन ती ॲट पीस मेळटा ताका कित्याक इट इज बॅलन्स्ड कंप्लिटली with the frequency of the earth and that is so beautiful to see and you must be here to experience this. Of course we at My Goa Network are trying our best to showcase this inner beauty of Goa, but at the same time you ought to be here to feel this. I mean you can watch a video, sure it's great, but at the same time तुम्ही हांगा आसपा जाय तेन्ना तुमकां कळटलें.